144 सेक्शन चालू असताना इतको क्राऊड आहे सो तेजेर तुमचो कमेंट कितें इवन सीएमान म्हणला की फक्त हे जे आसा ते पब्लीक स्पेस 144 लावपाच्या फाटल्यान कितें तरी उद्देश आसा. हांव मानता की उद्देश कोविडाचो स्प्रेड कंट्रोलाक येवपा खातीर 144 लायला नाजाल्यार 144 लावपाची गरज ना. पूण ज्या पद्दतीन आज व्हिडियोज व्हायरल जाल्या वेगवेगळे कडेन क्लबांनी आनी हे पार्ट्यांचे तातूंतल्यान कसलोच पर्पज सर्व जाता अशें म्हाका दिसना. वयल्यान आमी शिगमो तुगेले मुस्लिमाचे आतां तांगेली बडी रात आशिल्ली तांगेले आतां कॅथलीक भावाचे इस्टर आसा हाजेर सगळ्यांचे रिस्ट्रिक्शन ते घालतात. म्हणजे 144 सेक्शन हे फक्त गोंयकारांकच लागू जाता गोंयच्या भायल्या लोकांक आनी ट्युरिस्टांक लागू जायना काय कितें हाजेर प्रश्नच ना. हांवें ऑलरेडी आतां आमचे स्पिकरा बरोबर मिटींग आशिल्ली तेन्ना नदरे काडून दिला स्पिकराच्या हे व्हिडिओ व्हायरल जाला ते सगळ्यांनी पळयले आसतले. ते पळयले जाल्यार कांयच अर्थ ना ताका आनी फक्त गोंयकारांनी 144 पाळपाचें आनी बाकीच्यांनी पाळप ना काय कितें हाजेर प्रश्नच ना. तुम्ही कितें एक्शन डिमांड केला तेजेर एक्शन म्हणजे गव्हर्मेंटान पर्पज दाखोवपाक कित्या खातीर जाय फक्त गोंयकारांकच हें करपा खातीर काय कितें अशें प्रश्न चिन्ह येता. लोक सगळे उलयता आनी सगळे बोवाळ मारतात मागीर रिएक्शनाय तशी आसा. 144 कोणा खातीर आणि आता इलेक्शनूय अनाऊन्स केल्ले म्युन्सिपालिटी इलेक्शन एक लीव आसा. इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट आसता कितें आसा पूण ताका आनी 144 काय संबंध ना. 144 ते गॅदरींग जावपा जाय म्हणून गॅदरींग म्हणजे प्रायवेटान 2000 लोक जावपा जाता भितर ताका अर्थ उरलो कितें. म्हाका 3-4 व्हिडिओ आयला कोणा कोणाचे पाडे एकल्यान मास्क घालूना काय ना एक फोटो आयला आनी बियरीच्यो बाटले घेवन 3-4 न्हिदल्या कोण तरेतरेचे फोटो आयला.